रिप्रेझेंटेशन दिला थ्रू ऑल म्हणजे मांद्रेच्या कॉन्स्टिट्युन्सी तर्फे की MDR रोड जो लायला 2003 तो प्रपोज केलो आणि 2007 इम्प्लिमेंट जाला. सो MDR रोड येयल्या कारणान कायदो कितें म्हणटा 25 मिटर सेटबॅक सोड म्हणजे 12.5 मिटर सेटबॅक सोडलो जाल्यार लोकांक इश्यू जातलो कित्याक सगळ्यांची घरां आहात रस्त्यार तेजे बिजनस आहा सगळे वेगळे वेगळे विशय आहा. सो सगळ्यांनी जे रोड सायडीक आहा तेंच्यांनी एक मिटींग घेतलेली फाटल्या दिसांनी आनी हेका ओपोज करपाक म्हणजे हें नाका म्हणून म्हणजे डिनोटिफाय करचें म्हणून. सो तेका लागून आयज रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी दिलां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली आमी हेचेर खंय तरी सोल्युशन हाडटा. सो आमी मागला की तो ODR करपाचो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. सो ते ODRचे 9 मिटर्स रोड आनी 1 मिटर सेटबॅक येतात. सो जेणे करून सगळे आमचे रोड सायड सगळी आहात चोपडे टू केरी हे सगळे सेफ जातले. सो त्या प्रमाणे MDR काडून ODR करचें. MDR डिनोटिफाय करपाचो आनी ताका ODR लावपाचो. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड खंय लागता जे नॅशनल हायवेज आसता कनेक्टिंग टू नॅशनल हायवे जे रोड आहात आनी थंयसर ते व्हडली इंडस्ट्री किंवा सगळे बिजनस चलतात ताका MDR लायतात. सो म्हाका दिसना हायवेच्यान खंय तरी डायरेक्ट कनेक्ट जाता. आमकां कनेक्ट जाता तो चोपड्याच्यान केरी नाल्यार बाकीचे पेडण्याच्यान मांद्रे अशें जाता. सो अदर डिस्ट्रिक्ट रोडान येतात. त्या टायमाचेर मे बी कितें कन्सिडर करून MDR लायला खबर ना पूण तो आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांगा तो खंय तरी डिनोटिफाय करून ODR रोड करता. पयलो कोणें लायल्लो पयल्या आमदारान ते पळय हांव कोणाचेर कमेंट करना. 2003 प्रपोज केल्लो 2007 इम्प्लिमेंट जाला.